हे भारतीय जनता पार्टीची लक्षणां आसा ती बरी ना. हांव परत परत सांगता, ही जी लक्षणां आसा भारतीय जनता पार्टीची ती बरी ना. आनी तो नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर आसा पळय, ताजे फाटले 2-2.5 वर्साचे जे कॉल रेकॉर्ड्स आसा ते चॅक करपाक जाय. 2-2.5 वर्साचे ताजे CDR टावर लोकेशन, तो कोणाक कॉल करतालो, इन्क्लुडींग WhatsApp chats and including WhatsApp communication of this non-uniform police officer has to be checked. And so why his wealth has to be checked. He has amassed immense wealth in last 2.5 years. डिपार्टमेंटाकूच विचारा, क्रायमाच्याच मनशाक विचारा, आज म्हजी रेकॉर्डिंग करता ताका खबर नाका म्हणून. तेन्ना कळटलें की हातूंत भितर कोण आनी कितलो इनवॉल्ड आसा तो. डिपार्टमेंटाचेर ट्रस्ट करतलो जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी पब्लीक. And it's called CDR has to be public, tower locations have to be public. Amit sir, we have seen a major arrest of a woman. Queen pins. So what do you think? Queen pin always has, see कशें आसता मरे, गांधीलमूस आसता पळय तो म्होंव एकठांय करपाक भोंवता, पूण ते सगळे व्हरता आनी थंय क्वीन म्हणून आसता तांची मेन. इन दीस केस दीज आर ऑल क्वीन्स. देर इज एन एम्प्रेस. गोवा नोज इट हू दीस एम्प्रेस इज. भारतीय जनता पार्टी जर दोळे बंद करून दूध पिता आनी समजता की आपूण पिता ते कोण पळयना म्हणून, सॉरी, दे ऑल्सो नो इट. MLA थोडे जाणा, थोडे आमचे कडेन उलयले, आमचें कांय ना मरे, कांय येवना मरे, रेकॉर्डिंग येवना मरे, कांय येवना मरे. सगळ्यांचें आसा, सगळ्यांची सगळीं पापां आसा, पूण पयशे आनी व्हरून तांकां दिल्या, आनीच MLAनी व्हरून मिनिस्टरांक दिल्या आनी कोणाक दिल्या, अशे पयशे दिल्ले खूब कितें कितें आसा. पूण मान्य करपाक जाय की चोरी घडल्या म्हणून. जर तुमी मान्यूच करिना की चोरी घडल्या म्हणून, जाल्यार जातलें कितें. एम्प्रेस इज इन हायडींग अँड एवरी लिडरशीप ऑफ भारतीय जनता पार्टी नोज हू दीस एम्प्रेस इज. ह्यो गजाली आमी सांगपाची गरज ना. पुलिसांनी इन्क्वायरी करत आनी पुजा नायकाचे कॉल डिटेल फाटल्या वर्साचे चॅक करत जाल्यार तुमकां कळटलें, इन्क्लुडींग दीस प्रभू गांवकर हू हॅज बीन अरेस्टेड. ताजे जर सगळे फोटो चॅक करत, फाटल्या वर्सान खंय गेल्ले, कोणाक मेळ्ळे, कितें केल्लें तें करत. आनी एक सरपंच जो आसा फोंडा तालुक्यांतलो, ताका तांणी सांगला फाटी सर म्हणून. आनी एक जो ऑफिस बॅर PA आशिल्लो तो ऑफ अनदर मंत्री, हे सगळ्यांचे जर रेकॉर्ड चॅक करत, जाचेय तांणी रेजिग्नेशन फाटल्या दिसांनी बॅक डेटीन घेतला दिवाळे पयलींच्यान, हे सगळे जर चॅक करत जाल्यार खुबश्यो गजाली भायर येतल्यो. कॅन ऑफ वॉर्म्स एज ओपनड अप, आनी ते बारीक ना त्यो आतां किडे आसा ते भायर सरले, ते व्हडले जाल्या ते. आनी मारुतीची शेपडी इतली जाल्या की लंका जळोवन उडयतली भारतीय जनता पार्टीची. mastermind may be the queen. मास्टर माइंड इज भारतीय जनता पार्टीज ऑफिस बेरर्स, MLAs, मिनिस्टर्स, आनी क्वीन इज द कॅटलिस्ट घेवपाक सगळे. एज फार एज वी नो, क्वीन न्ही, एम्प्रेस. क्वीन्स आर दीस पीपल. फर्स्ट टायम इतली बायलां इतली स्कॅमांनी आयला. वुमन पावर असो तरेन महिलांक सक्षम केला भारतीय जनता पार्टीन. महिला सशक्तीकरण, महिला सक्षम करप म्हणटाली भारतीय जनता पार्टी. हें करताले तुमी की एक महिले मार्फत तांकां सक्षम करताले. This is not a joke. This is a joke that Bharatiya Janata Party is playing on us Goans. Every youth of Goa today needs to know who is behind this scam. प्रत्येक जाण विक्टीम आसा आज. मिडल क्लास जो एक्सपेक्ट करतालो की जॉब क्रिएट जातले म्हणून भारतीय जनता पार्टी येतले, आनी ते जॉब ना. फाटल्या दिसांनी तांणी ती कसली स्कीम काडली 10,000ची ट्रेनिंग म्हणून, एप्रेंटिसशीप, परत बेकार भुरगे. आज परिस्थिती ही आसा. परिस्थिती अशी आसा की बेकारी असल्या कारणान जॉबा विकती आसा ताका विकती घेवपाक मेळटा म्हणून लोक तयार जाल्या, आनी तांकां हे धमक्यो दिता की तुमी जर पयशे दिले जाल्यार तुमी जबाबदार म्हणून. कोण भिवू नाकाच. कम टू अस, वी वील हेल्प यू and we will see to it that this government is taken to task. This is a scam of the century and Bharatiya Janata Party is responsible for this. That top leadership is responsible for this. लज दिसूंक जाय. गोंयकारांकडे माफी मागपाक जाय सरकारान आनी भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरशिपान.